जेलीन हांगासर ड्रग्स मेळ्ळा आनी ते बीन एक जी बायल आसा गव्हर्मेंट सर्वंट ती तिजे जो थर्मस आसा तातूंत ड्रग्स मेळ्ळा हाचेर तुमी कशें पळयता? सी हांवें पयलींचो सांगलां दीस ड्रग्स आनी हें सगळें हेच्या पयलें थिंगा शुटींगूय जालां, थिंगा लायव्ह एक्टिंगूय जालां. हें सगळें जर तर चयल्यार दीस ड्रग्स मेनन्स अपार्ट फ्रॉम prisons, it has reached in houses, it has reached in school. The government has failed completely. Chief Minister has failed to keep the law and order. Goa today is known as the drug capital. And as of Parinam, without police, without concerned minister, it cannot happen. So there is a connivance. हे सगळे hand in glove आसा. हे 3-4 म्हयने पड उरले ह्या सरकाराक फकत लुटपाक जाय. आनी ते लुटीत आसा हे लूट मार सरकार. And yet drugs and all this today, this is a curse. And this government is responsible for spreading this. Without the government and the police being involved, these things cannot happen. And this needs to be looked very strictly. Deaths, जे पड आमचे institutan जाता, बिर्ला, हिंगाय जे पड institute आसा, थिंगाय the way people are dying, it is all connected to drugs. This drug culture first was only on the belts. 4 वर्सां आदी, you take out my first speech. In that speech, I had spoken during home departmentचे demands की हे ड्रग्स आज जे बीचीचेर पावता ते आख्खे विलेजीसान पावता, इस्कॉलान पावता. And that things have come through because we have the worst conviction rate. तो आज जे पड हे माफिया आसा, हे माफिया सगळे जाणे की ड्रग्स तुवें दिले की गोवा में सब बिकता है, सब चलता है. कित्याक सरकाराक पळोवंक ना, कन्विक्शन रेट इज द लिस्ट एंड दे आर ऑल हँड इन ग्राउंड. दिस इज बेसिकली स्पॉइलिंग द फ्युचर ऑफ आर स्टेट. आमचे भुरग्यांनी नशा मुक्त भारत मुखेलमंत्री एक सायडीन हें करता आनी इतली नशा जेलींतून जाता आनी तेगेलो ऑफिसरूय घेता. हें सर्क्युलर जेन्ना आमचे एकलो नेल्सन आल्बुकेर म्हणून आसलो रिटायर्ड SP हांगा, तेणें सर्क्युलर बरयल्लो की बॅरेक्सांत जे गांजा घेताय, पुलीसू गांजा घेताय आनी उरलं कितें? पुलीस जेन्ना गांजा घेताय विथ इन द विसिनिटी ऑफ द पुलीस स्टेशन, वॉट एल्स इज लेफ्ट?